मोसेस उलय सोरेस्पोरा सुटका आवेस्वर दा वोडेक सोरेस्पोरान मोसेसाक म्हणलें फारोवाशी तूं वच कित्याक हांवेनूच ताच्या आनी ताच्या कामदारांक तांची काळजां हांवेनूच निबोर केल्या हांवेन तांच्या मुखार ती मिला करूंक आनी तुमी तुमच्या येता ती नातरां पोत्रांक सांगतलीं कितें सोर्वेस्पोरान कशें इजिप्टांक भायर काडून उडयले आनी कसल्यो मिलाग्री ताणें केल्यो म्हणल्यार तुमी तुमच्या पुता धुवांक तुमी हें सांगचें ह्या वरवीं तुमकां गमोन येतलें की हांव तो सोर्वेस्पोर हाचे वरवीं तुमकां गमोन येतलें ती हांव तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना मोसेस आनी आरोन फारोनाशी वचून म्हणटा फारोवाशी ते गेले आनी ताणें ताका अशें म्हटलें हांव तुमकां हांगासर परतून सांगता. मोसेसाक पळय जें सोर्वेस्पोरान काम दिल्लें तें सोंपें नासलें. सोर्वेस्पोरान पळय जे कोण आयकोना पळय ताका वचोन सांग अशें म्हटलेलें. बरें मन दवरता पळय बरो स्वभाव दवरता पळय ताका वचोन सांग अशें म्हणूंक ना. सोर्वेस्पोराचो संदेश दिवच्या खातीर जो सोर्वेस्पोराच्या उतराची बेपरवा करता ताच्या उतरांचेर पळय तो ध्यान दिना ताका. असल्या पिश्या लागीं सोर्वेस्पोर वचोन उलय म्हणटा तो तुमी म्हाका बारकान आयकात. मिनिस्ट्री करप तितलें सोंपें न्हय. दुसरें म्हटल्यार जायते फावटी तुमी कितली मेहनत करता पळय ते मेहनतीचें फळ तुमकां थिंगासर रोखडेंच थिंगासर दिश्टी पडना. मोसेस फारोवाशी 7 फावटी तो गेलोलो. तो 7 फावटींक गेलो 7 फावटी मोसेसान ताका फारोवाक सांगलें पूण ताचे भितर बदल येवंक ना. असल्या मनशा लागीं वचून परतून सांगप हें सोंपें न्हय. जीं कोण ह्या वेळाचेर उतर आयकता तीं घोडेक तुमी जायती मेहनत करता घोडे तुमी जायती मागणी करता तुमी जायते रोडटा आसतली तुमी जायती मेहनत करता आसतली तुमची मागणी आनी तुमची मिनिस्ट्री तातूंत तुमकां कसलेंच फळ दिश्टी पडना जायत. घोडेक तुमी निराश जाल्ले आसा अशीं कोण आसा जाल्यार तुमी मातशें आयकात. विल्यम कॅरी सोर्वेस्पोराचो सेवक जेन्ना इंडियेक येयलो जेजू क्रिस्ताची बरी खबर घेवन ताणें जायती मेहनत करून जायते प्रचार करून जायते मेहनत करून ताणें जायते प्रचार केले. पयल्या म्हयन्यांत कोणाकूच सोजमिकाय मेळोंक ना. दुसऱ्या म्हयन्यान पासून कोणें मानून घेवंक ना. पयल्या वर्सा पासून कोण ताका लेखिना. दुसऱ्या वर्सा पासून कोण ताचेर ध्यान दिना. तिसऱ्या वर्सा पासून विल्यम कॅरीच्या संदेशाचेर पळय कोणेच ध्यान दिवंक ना. 4 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं आतां. तेणी जायती मेहनत केली मोगान जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ताणें सांगलें पूण कोणेच थंयसर बांदून घेवंक ना. ताणें आपलो तो देश सोडून आयलो आनी हांगासरली भाशा शिकलो. लोकांक सुटकेची ती बरी खबर ताणें सांगली. 6 वर्सां पर्यंत ताणें मेहनत केली पूण कोणें जेजू क्रिस्ताचो मोग बांदून घेवंक ना. तांकां कशें दिसलां आसतलें. लोक जेजूची बरी खबर आयकोनासले पळय ताचेर ध्यान दिनासले ताचे ते विरुद्ध आसलोले आनी दुसऱ्या वाटेन ताजे भुरगीं आसा पळय ती एका फाटल्यान ती मरत गेले आनी हें सगळें पळोवन ताजी बायल मनान सारकी पिशी जाल्ली. हें सगळें ताणें सोंसलें. एके वाटेन पयशांचे वाटेन बसून प्रॉब्लेम आसले दुसऱ्या वाटेन बायलेच्या वाटेन त्रास आसले. आतां ताजी भुरगीं पासून मरोन गेलीं. ते कितली मेहनत करताले पळय तेजे मेहनतीचो पळय थिंगासर कसलोच फळ दिश्टी पडना. असले सेवकाक आतां मुखार वचप सोंपें काय. जायते फावटी अशें घडलें की विल्यम कॅरी एका झाडाच्या पोंदाक वचोन थंय तो मागणें करी बसोन कितें म्हणटालो सोम्या म्हाका हे परिस्थितीन हांवें कितें करचें तें म्हाका सोजमीकाय मेळना अशें म्हणून तो रडटालो. आय डोंट नो वॉट टू डू. हांवें कितें करचें तें म्हाका सोजमना सोम्या. हे परिस्थितीचो मुखामोल कशें करचें म्हाका सोजमीकाय मेळना. ह्या दुकांतल्यान कशें भायर सरचें म्हाका सोजमीकाय मेळना. आमचे मदें असली कोण आसा काय. तूं रडटाय आनी सोर्वेस्पोरा कडेन जाताय म्हाका हे प्रॉब्लम मदें कशें भायर सरचें नको. हे वायरसाचे ते त्रासा पासत. घोडेक तुजी सर्वीस पासून गेला जायत. घोडेक तुजे लागीं थिंगासर पयशे पासून ना जायत. तुमी चिंता आसतना आतां फुडार कितें जातलो अशें तुमी सारके भियोन निराश जाला जायत ओ तुमी गाबोरल्या जायत. सोम्याक कांयच सोजमीकाय मेळना. भुरग्यांक कशें आमी पोसूंक जाय भुरग्यांक कशें आमी शिकोवंक जाय पळय हें आमकां कांयच सोजमीकाय मेळना. रीण कशें फारीक करूंक भाडें कशें फारीक करूंक उदार घेतला ते पयशे कशें फारीक करूंक वखदांक पळय खंयचे पयशे हाडूंक म्हाका सोजमना. हांव इतली मेहनत करता पूण तरी आसतना म्हजे त्या मिनिस्ट्रीन म्हाका ती बेसांव दिश्टी पडना. असले परिस्थितीन म्हजी मिनिस्ट्री हांव कशें फुडें वचचें पळय ती म्हाका सोजमीकाय मेळना. आयज ह्या भाशेन तूं निराश आसा जाल्यार आयकात सेवकानो
पळय आमचे मुखार पळय जे कोणें सेवकाय केल्या पळय तांचे तर आमी नदर मारीत जाल्यार ताणें आमचे केन जायते फायस्ट तसल्या परिस्थितींत ते पासार जाल्यात. पूण सोर्वेस्पोरान तांकां सोडूंक ना. सोर्वेस्पोर विश्वास योग्य तो. ज्या सोर्वेस्पोरान तुका आपयला तो विश्वास योग्य तो तुजो जायतो मोग कोत्ता. ताणें तुका आपल्याच्या रोगतान विकतो घेतला आनी तो सोर्वेस्पोर विश्वास योग्य. तो तुका अशें मोदें सोडून वयतलो तसलो न्हय. तो तुका तुज्या त्रासांतल्यान तुका बेसांव दितलो. तुवें खंय पावोंक जाय पळय थंयसर तो तुका पावयतलो. तूं भियेनाकाय. तूं हिम्मत दवर. ह्या भाशेन 7 वर्सां पासार जालीं. 7 वर्सां पळय ताणें ज्या भाशेन मेहनत केली ताणें पळय दुकांक वयली आतां ताका ताचें फळ मेळटा. विलियम कॅरी वरवीं पयले एक भावान जेजू क्रिस्ताच्या मोगाक मानून घेतलो. आपल्याचे पातकांक जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन ताणें तारोवन घेतली. तो जावन असलो पयलो मनीस जेन जेजू क्रिस्ताक आपलो तारोणदार मानून घेतलो. त्या पयल्या मनशाक जेजू क्रिस्ताक मानून घेवच्याक 7 वर्सां लागलीं. 7 फावटी फरक सांगल्या उपरांत तो आयकोना. तोरी आसतना 8वें फावट सांगपाक सोर्वेस्पोर म्हणटा हांव जें सांगता पळय तें वचून ताका सांग. हें एकदम अवघड. सोर्वेस्पोराचीं उतरां वाचून पळय तें सांगप म्हणल्यार तें एकदम सोंपें न्हय. तूं वचोन सांग. तुमी जाणा काय जेन्ना हांव सोर्वेस्पोराचें उतरां वांडटा तुमकां पळय तें उतर सारकें सोंपें कळत म्हणून हांव तुमकां ओपारांनी उलयतां. आनी ह्या भाशेन जेन्ना हांव तुमकां सांगता पळय तुमकां बरी सोजमीकाय मेळटा. पूण थोडे लोक अशें म्हणटा पळय फकत काणयो सांगता. तांकां पळय तें उतर सोजमना बेश्टेच तीं पिशीं कशीं उलयतात. ह्या भाशेन ते मिनिस्ट्री करूंक पावचे नात. पळयात कोण मिनिस्ट्री करता पळय तेंचे नाका जाल्लें उलयता थिंगासर रोकटोक कोत्तात. जेजू क्रिस्तान पासून पळय ओपाऱ्या बोगोर कांय सांगोंक ना. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजू क्रिस्तानूय ओपाऱ्या वरवीं शिकयला. एका बापायचे 2 जाण पूत ही एक ओपार. एका गोवल्याशी 100 मेंढरे आसले पळय ही एक ओपार. एके उस्तोरेन ताचो एक आणो शेणलो पळय तेन्ना तो दियो घेवन ती सोदता पळय ती एक ओपार. बी ओपी आसलो पळय तो बी थिंगा रोयता पळय ती ओपार. लोकांक सोजमीकाय मेळटा पळय त्या भाशेन जेजू क्रिस्तान ओपारांनी तांकां शिकयली. एक काणी भाशेन तांकां सोजमीकाय मेळटा तांकां सोजमायतालो. आयज त्याच भाशेन हो शेरमांव तुका सोजमीकाय मेळची म्हूण ओपारांनी जेन्ना हांव तुमच्या लागीं उलयता कित्याक ती पिश्या भाशेन उलयता तुमकां खबर आसा. वो पळय संदेश लोकांक पसोवन त्या पासत. हो संदेश लोकांक पसोवन म्हणून आनी तांकां थारोवन मेवता पळय त्या पासत. ह्याच बाबतीन हांव तुमकां संदेश सांगता. आतां मुखार इजिप्टाच्या देशाचेर पळय कसले पळय आकांत येयले पळय ते आतां तुमकां सांगचो आसा. फकत एका फारोवाचेर हांवें 30 संदेश दिले. 30 भाशेंचे संदेश हांवें थिंगा सांगल्या. हो संदेश हांवें सुरू करतना तुमकां अशें म्हटलेलें पयले पळय जे 11 वड आसा ती आमी वाचतले अशें म्हणलेलें. पूण आतां पर्यान हांव फकत पयलेच वडींत आसा. उतरान ज्या भाशेन बरयल्लें आसा पळय तशेंच तुमकां हांव सांगता. लोकांक सोजमीकाय मेळचें पळय तशें हांव सांगता. सोर्वेस्पोराची ही कृपा म्हजेर. हें पळोवन सोर्वेस्पोराक महिमा दिवंक जाय पूण थिंगासर हेट करचें न्हय. पवित्र पुस्तकान हेंच्याच विशीं अशें बरयल्लें आसा पळय हे तरी आपूण स्वर्गार वयचे ना आनीक दुसऱ्यांक वचोंक दिनाना. पळय हे संदेश आयकोन जायते लोक थिंगासर गोवाय दिता सोर्वेस्पोर आमचे लागीं सारको सुटावे करून उलयता म्हूण. पळय आयच्या ह्या संदेशान पळय सोर्वेस्पोरा कोणें पळय तुमी भासावणी दिता पळय ते चिंतून तुमी भासावणी दियात. तुमी बऱ्या वखतान ओ वायट वखतान पळय जें कितें सोर्वेस्पोराक तुमी भासावणी दिता पळय ते पुरे करच्याक तुमी चोत्राय दवरात. हो संदेश तुमकां सोजमीकाय मेळचें म्हणून ह्या भाशेन हांव सांगता. पळय त्या दिसा जेन्ना ते सोर्वेस्पोराची उतरां आयकोनासले ताचेर ध्यान दिनासले तो सोर्वेस्पोरान मनशाक म्हणलें तूं वच आनीक फारोवाक अशें म्हूण. अशें म्हणटोस मनशाक कशें लागता आसतना तुमी सांगात. असल्या वेळाचेर ते सेवकाची हिम्मत काबार जाता. मनशाचो असोच तो स्वभाव. आतां सोर्वेस्पोर सेवकाक म्हणटा तूं हिम्मत सोडिनाकाय. पळय हांव मेहनत करता पळय ताजें फळ मेळना म्हणून तूं फाटीं सरोनाकाय. म्हज्या भावा भयणानो तूं फाटीं सरोनाकाय. आयज तुजे मागणें तो जबाब तुका मेळना जायत. तुका तो जरूर मेळटलो. पळय फारोवाचे पळय ते एक दीस ताजी मान ती सोकला भावतलीच. ताचो एक वेळ आसा.
सेवकानो पळय तुवें जें बी रोयलां पळय ताजें फळ तुका मेळटलें. ताका एक वेळ आसा. विलियम कॅरीन पळय जें बीं घातलेलें पळय तें मेळच्याक ताका 7 वर्सां लागलीं. अडोनी जडसन पळय सोर्वेस्पराचो व्हरतो सेवक बर्मा देसान वचून देवाचें उतर थिंगासोर सांगतालो. पयले 6 वर्सान कोणाचीच थारोवण जावंक ना. 7 वर्सां लागलीं. पयल्या मनशान पळय जें थारोवण घेतलां पळय ताका पळोवच्याक. म्हाजें आनी तुजें सगळ्यांचें काम सोर्वेस्पराचें आमी आयकोचें. सोर्वेस्पराची मिनिस्ट्री करून आमी मुखार सरत रावंक जाय आनी सोर्वेस्पराचें जें फळ तें सगळें सोर्वेस्पर तुका दितलो. एका दिसा सोर्वेस्परान जॉन वेस्लीक अशें ताणें म्हटलें. इंग्लंड देसान ताणें बरी थिंगा मिनिस्ट्री केली. मेथडिस्ट चर्चाचो फावंडर तो जॉन वेस्ली जावन आसा. ताका सोर्वेस्परान अशें म्हटलें, जॉन वेस्ली तूं आतां चर्चीन वच आनी वचोन चर्चीन ह्यो संदेश दी. सोमया चर्च आतां बंद आसा. आयज आयतारूय न्हय. बायबल स्टडी जायना आनी तूं आतां म्हाका वच म्हणटाय. हांवें तुका म्हटलें वच. त्या दिसांनी जॉन वेस्ली इंग्लंड देसान एके सोबेन तो सेवक आसलो. सोर्वेस्परान जेन्ना म्हटलें तो आतां गेलो. फाटल्या दारांतल्यान त्या सोबेन तो भितर गेलो आनी जशें सोर्वेस्परान ताका सांगलें पळय तशेंच तो आतां कोत्तालो. घोडेक तूं कोणूय जावं. घोडेक तूं हूंय लिपलेलो आसत. घोडेक तूं एक चोर आसत. घोडेक तुवें कितले लोकांक लुटलाय जायत. सोर्वेस्पर तुजो मोग कोत्ता. अशें तूं कितलो तेंप पासून लिपोन आसतलोय. अशें कितले दीस पासून तूं लुट्टलोय. उठ. सोर्वेस्पर तुका पळयता. तूं जंय खंय आसाय खंय तूं लिपलेलो आसाय. उठ. हो जावन आसलो तो संदेश. पूण थंयसर कोणूच नासलो. हो संदेश ताणें मोदयान दिल्लो. जॉन वेस्ली थिंगासर आसोंक येयलें आसतलें. सोम्या हें कितें काय? आतां हांगा कोणूच ना. तेन्ना तूं म्हाका संदेश दी असो म्हणटाय. तूं चोर. तूं लोकांक आतां थिंगा लुट्टाय. उठ रे अशें तूं आतां म्हाका सांगूंक म्हणटाय. पूण जॉन वेस्लीन अशें चिंतूंक ना. सोर्वेस्परान म्हाका अशें म्हणोंक सांगलां आनी ताणें तो सेर्मो थिंगा दिलो. आयज जंय खंय तूं आसो खंय पासून तूं लिपलेलो आसा. उठ. हें आयकोन एक चोर त्या बेंचा पोंदाक सावन तो आतां उठलो. ताणें म्हटलें हांव हिंगा लिपोन आसलो. तो चोर हांवूच. अशें म्हणोन ताणें रोडोन थंयसर पश्चाताप केलो. कोण खंय आसा आनी खंय लिपलेलो आसा. कोणें कोणाक लुटलां पळय तें सगळें सोर्वेस्पराक बरी खबर आसा. आमी पळय जे सेवक आसा आमी कितें करूं जाय तुमी जाणा. सोर्वेस्परान जो आमकां सेर्मो दिला तें सांगपाचें आमचें काम. हांवें सोर्वेस्पराची उतराची पदवी जाणा त्या पासत. सोर्वेस्पराचें उतर पळय लोकांच्या जिवितान कसो बदल हाडटा. हें हांवें कॅल्वरी टेंपलान बरे भाशेन पळयलां. पळय कोरोना व्हायरसाचे पळय जेन्ना ते त्रास येयलेले तेन्ना सगळे लोक भियेलेले. ते म्हणून आले हो आनी कसलो आकांत काय. ताणें आख्ख्या संवसाराक आपल्याच्या ताब्यांत करून घेतला. वखदा पासून ना कोणाक तो जालें जाल्यार ताका साल्वार जावचें ना. हें व्हायरस पळय कोणाक पासून ते जायत म्हणून ह्या भाशेन चिंतून ते सारकेच भियेल्ले. तीं सारकी आपल्याच्या घरांत बोन आसलीं. असले भिरांकूळ परिस्थितीन फकत देवाचें उतरूच जे लोकांक हिंमत दिता आनी त्या फामिलीक बांदून हाडटा. बायलांच्या त्या झगड्यांक पयस कोत्तलो आनी फामिलीक एक कोत्तलो. खुशाल बरी ती फामील बांदून येतली. हांव एका सेवकाच्या रुपान हें जाणा म्हणून 50 दीस पयलेच हांवें म्हटलेलें आमी देसा पासत मागणें करुया. देवाचें उतर देवाचो संदेश आमी आयकतलीं. कित्याक उतर कितलें म्हत्व तें हांव जाणा. कित्याक लोक ते उतर आयकोन कशें ते आपल्याचें जिवीत सुदरायतले आनी ताजें सारकें कोत्तले. हांवें म्हज्या फाटल्या 30 वर्सांनी हें पळयलां. सेवकानो हिम्मत दवर. आतां घोडेक तूं मुनशी ब्रदर तूं म्हाजे बाबतींत कितें जाणाय. पळय हांव म्हजे मिनिस्ट्रीन कितली मेहनत करता पूण कितें घडटा पळय तें म्हाका सजमना. हांव सारकी इतली मेहनत करून हिंगासर मिनिस्ट्री करीत आसा पूण तरी आसतना कसलेंच फळ म्हाका दिश्टी पडना. ह्या भाशेन तरी तर तूं म्हणटाय जाल्यार हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. म्हज्याशी अशेंच घडलेलें. म्हज्या मुखार कॅमेरा आसा आनी हांव हिंगा आसा.
कोरोना व्हायरसाचे पळय हें दुयेंस नासलें पळय तेन्ना सगळे लोक सोबेन येताले. जरी तर हांव तें उगडास करीत जाल्यार दुखी जाता आनी हांव रडटा पळय तर म्हाज्या सांगात रडपाक जायतो लोक आसा. म्हाका तांकां रडोवपाक पसंद ना, त्या पासत म्हजें दूख भितरल्या भितर हांव दामीत आसा. आयज म्हज्या मुखार लोक कोणूच ना, पूण लोक आसा त्या भाशेन हांव उलयतां. हें उतर कितले लोक आयकता, खंयसान तें आयकता हांव. हें उतर कितले लोकांच्या जिवितान, तांचे जिवितान बदल हाडटले, तांचे जिवितान व्हडतो बदल जातलो. उतर वांटताना तें हांव नको, पूण तरी आसतना हांव मिनूत करीत आसा. म्हज्या मुखार सोबेचो लोक ना तरी आसतना हांव ह्या भाशेन प्रचार करता. आयतारा दिसा पळय जेन्ना कॅल्वरी टेम्पलान लाखांनी लोक येवन सर्वेस्पराक भोस करता आनी सर्वेस्पराचे कुरपेन आनी ताणें दिल्ले पळय ते जबाबदारीन घेवन प्रचार हांव करतालो. आतां ती कसली परिस्थिती येयली जायत, आयज पासून ती जबाबदारी घेवन हांव प्रचार करतलो. सर्वेस्पराचें उतर त्याच भाशेन हांव वांटा, कित्याक तुमी जाणा हांव सर्वेस्पराचेर भरोसो ठेवता, भावार ठेवता. ह्या सेवकाचे मिनतीची म्हाका फळ मेवतलें म्हणून भावार्थ आसा. उतर आयकता पळय तिंका गोठाय मेवतली ह्या भावार्थान. देवाचो लोक पळय खूंय पासून आसा पळय ते उतर आयकोन तांकां भावार्थ मेवतलो ह्या भावार्थान. हांव मुखार सरत आसा, जायती कशी परिस्थिती जावं हांव प्रचार करीत आसा. आनी हांव जाणा सरी हांव रडत जाल्यार जायतो लोक म्हाज्या सांगात रडटलो. ह्या पासत जायते पाटी हांव दुखी जाता जाल्यार आमचें दूख हांव म्हजे भितर दवरता. ताचें कारण तुमी जाणा, जायते लोक त्रासाक लागून आनी आकांत येयला म्हणून भियोन आसा, तांकां गोठाय दिवपाक म्हजी जबाबदारी. हांवूच दुखी जावन तांकांय दुखी करप हें सारकें न्हय. तांकां पळय गोट करपाक हो संदेश सांगता. आयकात सेवकांनो, आयज तूं जितलो दुखी आसा तितलोच हांवूय दुखी आसा. सोबेचे 10 लोक सोबेत येना जाल्यार कशें तुका दिसता, लाखांनी सोबेचो लोक जाल्यार म्हाका कशें दिसतलें पळय. तुमी थिंगासर चिंतून पळयात. पूण तरी आसतना भावार धरून हांव मुखार सोदता. सेवकाचे मिनतीचें तें फळ ताका मेळटलें हें म्हाका खबर आसा. एका दिसा कल्वरीचे सगळे लोक येवन सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान बरे खुशालकायेन ताजी भोस करतले. आयज पळय जे सोबेन लोक आसा ताजेकीन सुबेज लोक येतले आनी सगळीं मेळून सर्वेस्पराक वाखाणटले. म्हाका हो भावार्थ आसा. होच तो म्हजो भावार्थ जे म्हाका सर्वेस्पराच्या ह्या मिनिस्ट्रीन मुखार व्हरता. म्हज्या सेवकांनो, तुमी हिम्मत दवरात. म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी सगळीं आयज आमच्या मुखार कितले पासून अवघड परिस्थिती आसो जायत, आमकां भिवपाची गरज ना. मोजस, हांव जें सांगता तें कर, हांव तें करतलो सर्वेस्परा. पूण म्हाका खंयच थिंगासर फळ दिश्टी पडना. फळ हांव दितलो. हांव जें सांगता पळय तें तूं कर. पळय कोणें बी दिवंक जाय ताका हांव दितलो, कोणें उदक दिवंक जाय पळय तें उदक दितलो. पूण फळ दिता पळय तें सर्वेस्पर मार्कूचें शुभ वर्तमान 20:16. निमाणी वोड सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी सगळे संवसारान वसात आनी सगळे रोचणेक देवाची बरी खबर सांगात. वोड 20 हें उतर आयकोन मागीर शिश्य आनीक ते शिश्य भायर सरोन सगळे सुवातेर वचोन देवाचें उतर प्रचार केलें. सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी सगळे संवसारान वचात, सगळे रोचणेक देवाचें उतर सांगात. ताचो कितें परिणाम? ताणें वचोन प्रचार केलो आनी सर्वेस्परान ताचो परिणाम दिलो. आनीक सर्वेस्पर तांच्या सांगाता आसलो आनी ती सगळे मिलाग्र्यो तांच्या सांगाता घडटाल्यो आनी ताच्या वरवीं देवाचें उतर आनी घोट जालें आनी तें पुरावे जालें. वय, तुमी वचोन प्रचार करात, हांव तुज्या सांगाता आसतलो. उतर पळय प्रचार केल्या उपरांत हांव थिंगासर घोट करतलो. हांव व्हरती कामां करतलो. ह्या संवसारांत सगळ्याकीन व्हडतें आनी सगळ्याकीन व्हडतें काम म्हणल्यार हेंच, एका पातकी मनशाच्या जिवितान बदल जावचो. ते पातकी संवयांतले, ते पातकी जिवितांतले भायर सरून पवित्र जिवीत जिवंक हें गरजेचें.
हांव कॅल्वरी टेंपला वरवीं ह्या थिंगासोरल्यान देवाचें उतर वांडटा. आनीक दर एक दीस लोक आपल्याचे खोपीन उतर आयकोता, लोक आपल्याच्या घरा उतर आयकोता आनी जायते लोकांचें जिवीत सुदरत आसा. सर्वेस्पराचेर भावार दवरला म्हणून हांव सगल्यांक देवाचें उतर पावयता. आयकात सेवकांनो, घोडयेक आयज तुका कसलेंच फळ तिस्तीपणां जाय, पूण तरी आसतना सर्वेस्परान तुका आपयला पळय तें विसरनाकाय. सर्वेस्परान तुका पळय जी मिनिस्ट्री दिला पळय ती सोडिनाकाय. सर्वेस्परान पळय जें तुका पवित्रपण दिलां तें तूं सोडिनाकाय. मोजेसा भाशेन ताका पळय थिंगासोर पिसो कसो म्हणटाले ताजी पळय थिंगासोर ते फकाणां करी. तरी आसतना देवाचें उतर घेवन तो मुखार गेलो. सर्वेस्परान दिला पळय ती मिनिस्ट्री ताणें केली. तीच जबाबदारी सर्वेस्पर सगल्यांक, म्हणल्यार आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी दिल्या. आमी ती सगल्यांनी पुरी करीत रावची. भाव भयणांनो, तुमचे मागण्यांचें उतर तुमकां तर मेळना जाल्यार तुमी निराश जायनाकात, दुखी जायनाकात. जबाब जरूर मेळटलो पळय त्या वेळाचेरूच मेळटलो. दर एक घडणीक सर्वेस्परान एक वेळ थारायल्लो आसा. जरी तर तूं अशें म्हणटाय सर्वेस्परान एक वेळ थारायलो आसा, आतां ताजो आमी एक उदाहरण पळोवया. आतां ताजें उदाहरण आमी पळोवया. आवेसवर 21 वड 1. सर्वेस्परान जे भाशेन म्हटलें त्याच भाशेन साराचो ताणें उगडास केलो. आपल्याच्या उतरा प्रमाणें ताणें केलें. सारा अब्राहमा वरवीं गोरवेस जाली आनी जाणटे पिरायेन. ते नेमल्या त्या वेळार जो सर्वेस्परान तांचे पासत नियुक्त केल्लो ताचे वरवीं एक पूत जल्मलो. ताचो अर्थ म्हटल्यार नेमलेलो त्या वेळार. वय, अब्राहमाक सर्वेस्परान 75 वर्सां आदीं भासावणी दिल्ली एक वेळ दिल्लो. तो नेमलेलो वेळ आयलो पळय तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक पळय ते भासावणीचो पूत दिलो. आनी ह्या मदें अब्राहमाची ओत्मिकाय आनी साराची ओत्मिकाय ती सारकी केली आनी तांकां मुखार व्हेलो. सारके रितीन सर्वेस्पराचेर आदारीत रावंक अशें ताणें केलें. आनी नेमल्या त्याच वेळार वय, मोजेसाक पासून पळय ताज्या वरवीं आपल्याच्या लोकांक काडच्या खातीर ताज्या वरवीं तांच्या पासत पासून एक नेमलेलो वेळ आसलो. फारो पासत पासून एक नेमलेलो वेळ आसलो. तुजे घोवाची थारोवण जावच्याक, तुजे बायलेची थारोवण जावच्याक, तुज्या भुरग्यांची थारोवण जावच्याक सर्वेस्परान थंयसर एक वेळ थारायला. तो वेळ येता पळय तेन्ना सगळें पुरें जातलें. तुज्या घोवाचे भितर, तुजे बायलेचे भितर बदल येतलो. हो बदल जरूर येतलो. सर्वेस्पर आवडेता तूं भावार्थान मुखार वच. तिसरें म्हणल्यार पातकाक लागून ह्या भाशेन अशें शिटकावणी दिली. कितें तेजें कारण? कुरपेचो अर्थ म्हाका खबर आसा. हांवें ताजो स्वाद चाखला आनी ताजो भरपुरीचो अनुभव केला. आयज सतीश कुमार थारोवण जाला, आयज तुवें थारोवण जाला, वो कोणाची थारोवण जाला, फकत हें सर्वेस्पराचे कुरपेनूच तें घडलां. तुवें तुज्या कामा वरवीं थारोवण तुका जोडूंक ना, पूण ही फकत ताची कुरपा जावन आसा. ताचो महत्व म्हाका बरी खबर आसा. हांवें खंयचे परिस्थितीन थारोवण म्हाका मेळ्ळो ती हांव बरी जाणा. हांवें म्हज्या कामा वरवीं थारोवण म्हाका मेळोंक ना, पूण ताचे कुरपेन म्हाका मेवल्या. कुरपेचो महत्व हांव जाणा त्या पासत जायते लोक पळय ते कुरपेचे ते अर्थ नको आपल्याक जाय त्या भाशेन प्रचार करीत आसा. ती सगळे जाणा जावंक हांव ते उतर सारके सुटावे करून आनी तांचेर एफेक्ट जावंक म्हणून प्रचार करता. हांवें हे 3 खबरो तुमकां सांगल्या आनी आशा दवरता हें तुका बेसांव मेवला म्हूण. सर्वेस्परान ज्या विशयान तुमचे लागीं उलयला तुमी तुमकां सारकी करात आनी मुखार सरात. दुसरें म्हटल्यार ज्या घोडेक तुका सर्वेस्परान गोठाय दिल्या आनी तुमकां थिंगा मुखार काडल्या सगळ्याक ते पासत सर्वेस्पराक आर्गां दी. आनी तिसरें म्हटल्यार सर्वेस्पराक भासावणी दिवन आनी ती पुरी करिना जाल्यार ते एकदम बरें न्हू. ह्या बाबतीन तूं चोतराय दवर. आतां आमी सगळीं मागणें करुया, सगळीं मेळोन मागणें करुया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, आयज जो कोण सेवक जी पळय सभा हे परिस्थितीक पळोवन ती भियेल्यान ती गाबोरल्यान तांकां तूं घोटाय दी. तुवें सांगलाय आमकां आमच्या मागणेचो जबाब मेळटलो.
हिम्मत दवरून आनी बावार दवरून मुखार सरपाक आमकां आदार कर बापा. म्हज्या सोम्या जायते दीस पासार जाल्ले आसा. सोबेंत सगळीं जाणां एकठांय जावन सर्वेस्पराची बोस करूंक. आनी कितें आतां घोडो थिंगासर कॅल्वरी टेम्पलान जायतो लोक हजारांनी थिंगा एकठांय जातालो. आयज ते सोबेंत येवंक पावना म्हणून ती दुखी आसा, ती निराश आसा बापा. जेन्ना तुजे हाजीरपणान तुजी पळय बोस करूंक लोक थिंगासर येताले तेन्ना ते सगळे उगडास धरून सर्वेस्परा आयज आमी तुजे लागीं मागतांव. सगळ्या आकांतांतल्यान तूं आमकां सोडे एके वाटेन आमी घरांत रावन बोस करप आनीक दुसरे वाटेन तुज्या हाजीरपणान येवन तुका आदार करपाक तूं आमकां आदार दी. तूं वेग्यानूच आमचे ते त्रासांतल्यान आमच्या देशाक आमच्या ह्या सगळ्या संवसाराक साल्वार कर. सर्वेस्परा आमकां तूं तातूंतली सोडे आयज तुजो लोक तुमचे बरोबर येवन हिंगा आराधना करिना. सगळो लोक आप आपल्या घरान थिंगा बसोन मागणें करता. तूं तांचे मागणें आयक आनी वेग्यानूच सगळ्या आकांतल्यान तूं आमकां सोडोय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें मागणें करतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.